नमस्कार. आमकां IIT नाका, आमकां फिल्म सिटी नाका, आमकां हें नाका, आमकां तें नाका, आमकां कांयच नाका अशे तरेची एक नानाकारी भुमिका गोंयकार घेता म्हणून आमचेर आरोप जाता. वचत थंय तुमी दिल्ली वचत ते म्हणटा अरे गोंयकारांक कांय नाका, हांगा कांय करपाचें ना, हांगा कसलोय इन्वेस्टमेंट नाका. ह्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. पूण ती चर्चा एका म्हत्वाच्या विशयाचेर आसा. लोलया कुमुदादीन एक ठराव घेतला आनी तो ठराव आसा फिल्म सिटी जावचो म्हणून. गांवांतले कांय लोक ताका विरोध करतात. ह्याच विशयाचेर सडेतोड नायक आमी घेतात. दोन मानेस्त आमचे कडेन आहात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे कडेन आहात विश्वजीत भाऊ वारीक, जे लोलये पोळे कुमुदादीचे अध्यक्ष आसात. आमचे बरोबर आसा फिल्म मेकर लक्ष्मीकांत बाब शेडगांवकर. गोंयांत लक्ष्मीकांत बाबाक तुमी हांव वळख करून दिवपाची गरज ना. वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत ताणें वेगळे विशय घेवन गोंयच्या संदर्भात फिल्म मेळ्यात, राष्ट्रीय अवॉर्ड तांकां मेळिल्ले आसात. लक्षांत धरात दोन मानेस्त आमचे कडेन आसात. हांव दोगूय जाणां कडेन उलयले तेन्ना म्हाका दोगूय जाणांची बाजू सत्य आसत काय दिसल्यो. इतल्या खातीर कारण दोगूय जाणांक पोटतिडकीन आपल्याक पळय जें कितें सांगन दिसता ताचे बद्दल पोटतिडक आसा. हांव सगळ्यान पयलीं वता विश्वजीत वारीक बाब तुमचे कडेन. म्हाका थोडे भितर सांगात, तुमकां ही ह्या कम्युनिटीची जमीन फिल्म सिटी खातीर दिवची कित्याक दिसली? सुरवात कशी जाली की 2022 एक पेपरार एड आयली की एंटरटेनमेंट सोसायटीक फिल्म सिटी उबारपा खातीर 250 एकर जागेची गरज आसा. सो आमचे सगळे कमिटी मेंबर एकठांय जाले आनी आमी ठरवलें की आमी एप्लाय करुया की सरकारी प्रोजेक्ट आसा. त्या प्रमाणे आमी एप्लिकेशन केलें आनी लगेच एक 15 दिसांनी आमकां तांचे कडल्यान उत्तर आयलें की तुमची जागा आमकां पसंत आसा. हो, म्हणजे तुमकां सरकारान प्रेशर दिवन बी अशें न्ही. ना तुमकां स्वता मनांतल्यान दिसलें की ही जमीन योग्य आसा, ह्या जमनीन भितर विकास प्रकल्प येवंक शकता, ह्या जमनीन जर इंडस्ट्री येवची परस फिल्म सिटी आयिल्ली बरी. न्ही आनी आमचें एकच हें आशिल्लें की ही जी पळय गांवां आसात, हय, पयलीं ही कुमुंदाद अस्तित्वान येवची पयलीं गांवकारी म्हण आशिल्ली, पुर्तुगीजां ग्रामसंस्था आशिल्ल्यो. बरोबर. आनी आमच्या जाणटेल्यांनी ही गांवां वसयल्लीं. बरोबर. मागीर ती खाजनांक बांद घालून थंय ती शेतां भाटां तयार केल्ली आनी असो हो आमचो गांव. पूण त्या गांवांत कितेंय तरी उदरगत जावपा खातीर आमकां एक कितेंय तरी असो ग्रीन प्रोजेक्ट जाय आशिल्लो. आनी आमी सदांच म्हणटाले कितें तरी आमी एक ग्रीन प्रोजेक्ट करुया. बरोबर. आनी ही आमकां एक बरी संदी मेळ्ळी. आनीक एक प्रश्न, काणकोणचे खूब जाण आतां पळय शहरान येतात, गांवांत कितले लोक रावतात आमकां खबर ना. सो गांवांत जर रावता जर अशे तरेचो एक ग्रीन प्रोजेक्ट जावचो, थंय अशे तरेचो लोक येवचे, एक बरी नामना आशिल्लो प्रोजेक्ट न्ही. कारण फिल्म सिटी इज समथींग अनयुज्युअल, एक वेगळें, तातूंत पोल्युशन जायना, तातूंत आर्टिस्टांक वाव आसा. आं, खरें सर, तुमी जे उलयले न्ही ते सगळे आमच्या लोकांची जी व्यथा आसा ती तुमी उलयली. व्हेरी नायस. आज परिस्थिती अशी आसा, आमचो गांव हो म्हाताऱ्याचो गांव जावपाक पावला. एकूय यंग तरणाटो गांवांत रावपाक सोदना. बरोबर. शिकतात, भायर वतात, सामकें मागीर थंय सेटल जातात. थोडे मडगांव, थोडे पणजे, कोण पुण्या, कोण बेंगलोर. पूण गांवांत यंग जनरेशन कोण उरलें ना. आनी जे सामकेच म्हातारे आसात ते परत शहरान वचून रावतात. सामकें खरें. सो गांवांत एक बरो एक कितेंय तरी प्रोजेक्ट येवचो ह्या मुळा कडेन लोकांक धरून दवरपाची. आनी आमची कुमुंदादीची जमीन ही बऱ्या गांवाच्या हाजे खातीर वापरची हो एकच हेतून आमी ती हें केली. लक्ष्मीकांत बाबा, हांव तुजे कडेन येता. तुवें ताजें आयकलें. फिल्म सिटी कन्सेप्ट तुजें कितें मत? हांव मागीर जागा ती लोलयां आसची, खंय आसची, हांव मागीर उलयतां. फिल्म सिटी प्रोजेक्ट गोंयांत येवपाक शकता, तो खंय येवं, तो ह्यो बरो फिल्म सिटीचे बद्दल तुज्या मनान जें कितें तरंग येयलें तें कितें आसा? फिल्म सिटी म्हणजे आतां आय एम अ फिल्म मेकर. सो म्हाका कितें आसा, फिल्म हांवें शूट केला फिल्म सिटीनी केला आनी भायरय केला. सो म्हाका दिसता की गोंयांत बेसिकली जे शुटिंगे खातीर लोक येतात किंवा जे प्रोड्युसर्स किंवा डायरेक्टर्स येतात ते हांगासरलो सैम पळोवपा खातीर येतात, जो हांकां एरवीच शूट करूंक मेळटा. आनी फिल्म सिटी इज अ स्टुडिओ सिस्टम जी आतां खूब आउटडेटेड जाला.
म्हणजे आजकाल चडशे फिल्ममेकर्स आहा पळय ते ग्रीन पड्ड्याचेर शूटिंग करतात. की 15 वर्सां पयलीं जर आशिल्लें न्हू आनी जर सांगलें की आमकां 250 एकरची जमीन गोवा गव्हर्मेंट दिवची पडटा जाल्यार हांव हेजेर व्हडलेशें घेवन बसनासलो कित्याक ती 15 वर्सां सिस्टम वेगळी आसली. जसो टायम बदलता तशें आमी चेंज जावपाक जाय आनी अशे प्रोजेक्ट हाडपाक जाय जे एक्चुअली गोंयकारांक ताचो फायदो जाता. एक 50 वर्साचे फुडलो विचार करून प्रोजेक्ट घेवपाची गरज आहा न्ही. एब्सोल्युटली आनी गोंयकारांक ताचो एक्झॅक्टली कितें फायदो जाता हें मातशें जर क्लियर जाय कित्याक म्हाका तरी दिसना कित्याक फिल्म सिटीचे कशें आसा पळय फिल्म सिटी सिन्स आय एम अ फिल्म मेकर कितें जाता आमी 400-500 जाण येतात तातूंतले आमी सगळेच न्हू बॉम्बेच्यान किंवा भायरसून हाडटात आनी बाकीचे जे उरला पळय ते कोल्हापूरच्यान म्हणजे लायट बॉयज स्पॉट बॉयज अशे तरेचे. सो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पळय सामके इमिडिएट आसता. सो आय डोंट सी की आमी कितें जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज गोंयकारांक दिवंक शकता म्हणजे प्रोजेक्टांतल्यान. आमी भायल्यान लोक हाडटले शूट करतले आनी वयतले. सो आमी मागीर हांगा गोंयचो खंयचो आमचो जो आसा पळय फायनान्शियल किंवा आनी कसलो हातून फायदो जालो हे म्हाका दिश्टी पडना. आनी स्पेशली फॉर काणकोण म्हाका अशें दिसता की काणकोण हांवें शूट केलां. सो आय नो दॅट प्लेस इन एंड आउट म्हणजे आगोंदा पासून तेजी जी ब्युटिफूल सिनरी आनी जे आसा पळय ते आमी अदरवायज शूट करूं शकतात. पूण आतां तुमी फिल्म सिटी हाडले जाल्यार लोक हांगा येतले अशें कांयच ना. ते एरवीच येतले आनी थंय वयल्यान म्हाका अशें दिसता की फिल्म सिटी येवन वयल्यान त्रास वयल्यान ज्या सिटीक चड जातले म्हणजे तातूंत पोल्युशनूय वाडटलें ट्रॅफिकूय येतलो. त्या विशयाचेर हांव येता. विश्वनाथ वारीक कितें आसा फिल्म सिटी हें फक्त शुटींग करपाचें हें न्ही. हातूंत भितर टॅक्नोलॉजी आयली. टॅक्नोलॉजी कितें आतां तो लक्ष्मीकांत हो ह्या क्षेत्रांतलो मनीस. सो म्हाका दिसता ती आज ताकाय हांगा तो आयलो तो बरो जालो ह्या चर्चेन की टॅक्नोलॉजी फुडें व्हरपी टॅक्नोलॉजी. हांवें म्हणलें तशें एक जेन्ना प्रोजेक्ट तुमच्या पठाराचेर येतलो तो फुडलो चिंतून येवपाक 50 वर्सांचे ताणें फुडलें चिंतपाक जाय. सो तुमी जेन्ना पळय अशे तरेन ठराव घेतलो तेन्ना तुमच्या मनान अशें कितें तरी आयलें की बाबा हो प्रोजेक्ट उरलो तो फुडले किमान 50 वर्सां चलतलो काय कितें. कारण एक प्रोजेक्ट हाडलो थंय आनी तो जर आउटडेटेड म्हणून जर कळ्ळो जाल्यार कितें जावंक शकता आमी पळयलां. आमी अशेंच तरेचो न्ही केरी पठाराचेर नायलॉन 66 हो प्रोजेक्ट घेवपा आशिल्लो. जेन्ना ताजो तज्ञांनी अभ्यास केलो तेन्ना कळ्ळें की तो अमेरिकेक आउटडेटेड जाल्लो प्रोजेक्ट. तो हांगा आयल्यार चडांत चड 20 वर्सां चलतलो आनी थंय पोल्युशन करून उडयतलो. अशे तरेचो आउटडेटेड प्रोजेक्ट जर तुमचे भितरले कोणाक अभ्यास केला तुमी कोमदादीन त्या संदर्भान कोणा तज्ञाक विचारला काय कितें कोणाचो विचार घेतल्यात काय कितें त्या संदर्भात एखादी समिती स्थापन केली काय कितें ना. म्हाका तुजे कडल्यान न्ही फ्रँक मत जाय. कारण कशें आहा की दोनूय बाजू लोकांच्या मुखार येवच्यो अशें म्हाका दिसता. न्ही हातून एकच कितें मूळ मुद्दो कितें आसा आतां जशें लक्ष्मीकांत बाबून सांगलें हय की फिल्म शुटिंगाक निसर्गाची आनी ताची हाजी खूब गरज आसा. सारकें. आनी अख्खे इंडियन पळयत जाल्यार लोलया सारको आनी दुसरो जागो ताजे खातीर ना अशें तरी आमकां दिसता. सारकें. ताणें आपल्याक पळचोडचो मनीस ह्या सिनेमाचें शुटींग ताणें काणकोणांत हय आमचे कडेन दर्यो आसा हय समुद्र किनारे आसात सारकें. आमचे कडेन पठारां आसात आमचे कडेन शेतां आसात आमचे कडेन बांदावळ आसा आमचे कडेन अटंगे रानां आसात. मागीर तुमचे कडेन सिनेमाच्या आउटडोर शुटिंगाक लागपी सगळें सगळें आसा. हय. पण मागीर तशें जाल्यार तुमी स्टुडिओ करपाक कित्याक मान्यता दितात. तुमी जेन्ना स्टुडिओ दितले तेन्ना तो एक वाठार पूर्णता बंद आसतलो. थंय पूर्णता इंडोर शुटिंगाची वेवस्था आसतली. तो म्हणटा कितें आतां इंडोर शुटींग कळपाचे दीस कळ्ळ्या न्ही. इंडोर शुटींग तूं खंयी करूं शकता. बॉम्बे वचूनय करूं शकता. फाटल्यान तसो 5वो पड्डो घालो ताजेर तूं कितेंय क्रिएट करूं शकता. सो आनी स्टुडिओ करपाचे दिसच गेले अशें ताजें म्हणणें. न्ही सर पूण आमी थंय कारण मुंबय तो जेन्ना म्हणटा एक लक्षांत धर एक बॉम्बेन भितर हालींच 2 म्हयने पयलीं एक स्टुडिओ व्हडलो बंद पडला जो फाटले जवळ 60-70 वर्सां चलतालो. बरोबर. सो अशे परिस्थितीन एक बंद पडिल्लो स्टुडिओ परत गोंयान आनी एक स्टुडिओ करप आनी तो रोखडोच बंद पडप. आनी एकच स्टुडिओ न्ही म्हणजे हांवें तुका आय गिव यू समथींग तुमकां घेता म्हणजे आरके स्टुडिओ आशिल्लो पळय तो बंद पडलो. थंय आतां बिल्डर येयले. कमलिस्तान स्टुडिओ बंद पडलो बिल्डर येयले आनी हो म्हणटा तो फिल्मिस्तान तोवूय आतां एक 2 म्हयने पयलीं बंद पडलो आनी थंय बिल्डर येयले. जाता कितें जाण तूं बिल्डर्स आर मोर इंट्रस्टेड इन द प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ इट वीच इज व्हेरी रियल इस्टेट्स वीच इज व्हेरी स्कॅरी. आय विल टेल यू वॉट आय विल आतां लेटेस्ट एक्झाम्पल दिता तुमकां. आमच्या गोंयांत जसो प्रोजेक्ट दिलो पळय तसो युपीक एक प्रोजेक्ट दिल्लो आनी तो फाटले 4 वर्सां अजून स्टार्टच जायना. तो 1000 स्क्वेअर मिटरचो आसलेलो तो म्हणजे 1000 एकराचो आसलेलो. ताका कोण बायर्स मेळना जाले आनी लास्ट आतां तो मेळ्ळो तांकां 250 एकराचेर काम करूंक लायला. म्हणजे तुमी जो दिला पळय सेम 250 एकराचेरच. आतां त्या 250 एकराचेर सुद्दां न्हू फुडें वचना कित्याक ज्या बिल्डराक किंवा ज्या व्यक्तीक दिल्लो पळय तांच्यांनी जे आउटलायन प्लॅन जेन्ना हाडलो ते प्लॅनान कळ्ळें की तातूंत ग्रीन स्पेसूच ना. रस्ते आहा रस्त्याक झाडां आसा आनी जे फिल्मा खातीर जें लागता तें सोडून रेजॉर्ट्स आसा मागीर अपार्टमेंट्स आसा हॉटेल्स आसा. सो मागीर तो आजून गव्हर्मेंटान अप्रूव करूंक ना.
तांकां आतां परत तें रिस्ट्रक्चर करपाक लायला. म्हणजे ज्या गजाली खातीर तुमी जो हो जागो घेता त्या जागे खातीर पयलीं प्रिफरन्स मेळपाक जाय ताका. उगीच तुमी स्टुडिओ करतले आनी सायडीक मागीर वर्टिकल वाली बिल्डिंगे तयार करतले, हॉटेल्स घालतले, पाळोळे हांगा कोणाक कशें कळटलें. म्हाका सांग फॉर एक्झाम्पल आतां जालो हो स्टुडिओ आनी त्या भितर तेंच्यांनी हाडून बिल्डिंगी उबे केल्यो, रिसॉर्ट्स आनी हॉटेल्स, आमकां कशें कळटलें की ते फिल्मा खातीर आयला काय ते ट्युरिजमाच्या खातीर आयला. सो दीस इज अ व्हेरी स्कॅरी थिंग. आनी एकदा जागो गेलो काय ना तो केन्नाच परत मेळना. तरेचे गोंयाक अनुभव आसा. आमी SEZ जेन्ना पळय केल्लें, वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन स्पेशल झोन तयार जाले आनी थंय व्हडले व्हडले बिल्डर्स बॉम्बेतले आयले आनी ताणें थंय मोठे व्हडे प्रकल्पाचे तूं म्हणटा हावजींग आनी ट्युरिजम प्रकल्प करपाचे प्लॅन आखलो. ताका लागून बोवाळ जालो, लोकांनी येवन थंय आंदोलन केलें. सो अशे परिस्थितीन जेन्ना गोंया सारके ल्हान राज्यान जमनी जेन्ना लोकांचे भायले बिल्डर्सांचेर लक्ष आसता न्ही तेन्ना एक भंय आसता थंय खरेंच जो पळय कितें लोकांक प्रोजेक्ट जाय तो प्रोजेक्ट घेतलो काय अशे तरेचे रियल इस्टेट लॉबी तो बळकायतले जमीन, अशे तरेचो एक भंय. ताणें म्हणटा एक सामकी गजाल खरी. नाही सारके बरोबर उलयले ते. हय पूण हांव म्हणटा कितें, सपोज थंय तुमकां कितें जाय हें तांणी सरकारा कडेन उलोवन तें सॉर्ट आवट करपाक जाता. गूड. कुमुंदादीक तातूंत कांय ना, आमी फक्त जमनीची मालकी आमी तांकां दिल्या बऱ्या वापरा खातीर. थंय जर दिसता जर अशें कितेंय वायट घडटलें डेफिनेटली आमी ताका सपोर्ट करचें ना. ना पण तुमकां आतां काय एक मिनीट तांकां तशें कांय करूंक मेळचें ना. बिकॉज जी प्रॉपर्टी आसा पळय तुमची, जी तुमची प्रॉपर्टी आसा पळय, तुमची ओनरशीप आसा पळय, ती वाया ESG वयता ना. ESG जे सोसायटी, तर सोसायटी कशी ऑपरेट जाता तुमकांय खबर आसा. कोणा तरी कितें तरी सांगलें, ओके केलें, मागीर त्या सोसायटीच्या थ्रू ते क्लियर जाता किंवा भायर वता. एकदम बिल्डर भितर घुसले काय ते मागीर भायरय सरनात. म्हणजे आमी गोंयान अशें पळयलां, फॉर एक्झाम्पल तो बिर्ला खबर आसतलें, एज्युकेशनल जाग्या खातीर जागो घेतलो गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी थंय आतां लोक देवूळ बांदतात, थंय स्लम्स तयार जाला, थंय प्रॉपर्टीज तयार जाला आनी गव्हर्मेंट ती जागो परत घेवंकूच शकना. बिर्लान पळय जमीन घेतली थंय रियल इस्टेट येदो व्हडलो प्रोजेक्ट तयार जाला आनी ते आतां मेन जे कामा खातीर दिल्लो ताजे परस ते रियल इस्टेटीचे जमनी विकपाक लागल्यात. आनी कम्युनल प्रॉपर्टीचेर सगळ्यांचें लक्ष आसता म्हाका कळना कित्याक आतां लोकांची जागो आसा पळय त्या लोकांची गांवच्या लोकांच्या उदरकी खातीर यूज जावपाक जाय न्ही. तो प्रश्न हांव फुडें घेता. म्हाका एकूच ताणें एक बरें एग्जाम्पल दिलें लक्षांत घेयात. तें UP उत्तर प्रदेश हें पॉलिटिकली मोस्ट एक्टीव स्टेट इन इंडिया. थंय ते प्रायम मिनिस्टर वेंचून काडटात, ते केंद्रांतले मंत्री वेंचून काडटात, ते सत्ताधारी पक्ष कोण जातलो UP ठरयता. थंय फिल्म सिटी जावपाचो प्रोजेक्ट फाटलीं 3 वर्सां पेंडींग आसा. आतां सुद्दां तो प्रोजेक्ट तो म्हणटा अजुनूय सामके हेलकावे खायता, ते प्रोजेक्ट जातलो काय ना ते शुअरिटी ना. इतल्या खातीर निमाणें कशें आहा, जंय फिल्म तयार जातात ते बॉम्बे, दिल्ली किंवा सावथाचे लोक थंय वचून फिल्मां प्रोड्यूस करतात काय कितें. लोकांक थंय अशे तरेचे फिल्मान सिरियस इन्वेस्टमेंट करपाची गरज दिसता काय कितें, हे 2 प्रश्न. हे जेन्ना तांकां दिसतलें की बाबा ना आमी हांगा येतले आनी फिल्म शुटींग करतले, तेन्ना अशे प्रोजेक्ट जातात, तेन्ना इन्वेस्टमेंट करपाक लोक मुखार येतात. ना जाल्यार तो म्हणटा तशें एक भरात थंय इन्वेस्टमेंट येतले पूण तिसऱ्याच कामा खातीर रिजॉर्ट्स तयार जातलीं आनी ते व्हडले व्हडले ट्युरिजम प्रकल्प तयार जातले. आनी मेन ज्या कामा खातीर ही जमीन दिला ती तशीच उरतली. कारण भंय कितें आहा, ट्युरिजम तुमकां प्रोजेक्ट करपाक तुमकां बाकी कडेन जमीन आहा न्ही, खाजगी जमीन विकती घेयात ते मानात. कोमदातीचे जमनी बळकावपाचें कारण कितें, अशे तरेचो एक विचार तुमच्या मनान आयला, अशें डिस्कस जाला? ना, हातून आतां कशें आसा, भंय घालपी खूब जाण आसात. सारकें. आतां म्हजे म्हायती प्रमाणे जेन्ना मनोहरभाई मुख्यमंत्री आशिल्लो, गोंयान इफी सुरू जालें तेन्ना सावन तो एक वातावरण तयार जाल्लें की गोंयान एक फिल्म सिटी जावची अशी. बरोबर. आनी तागेलें तें स्वप्न आशिल्लें. बरोबर. आनी मदीं कितें जालें कांय खबर ना, पूण जेन्ना हो प्रस्ताव आयलो तेन्ना आमी म्हळें की आमची जमीन, आतां तुमकां खरेंच सांगता वायट दिसता, आमच्या पुर्वजांनी राखून दवरिल्ली जमनी ह्यो, पूण थंय असो एन्क्रोचमेंट चल्ला. आज जी जमीन दिसता न्ही, फाल्यां थंय गेले जाल्यार कोणाचें घर आसता, कोण वंय करता, थंय आपली झाडां रोयता आनी मागीर झगडूंक येता. आनी आमी तरी लोकांक गाळये घालप कोणा कडेन इन्फॉर्मेशन दिलां. लोलये पोळे कोमुनिदाद जी आसा ताजी आतां ही तो पळय जमीन म्हणटा जी फिल्म सिटी कडेन दिता ती मातशी इंटिरियर पडटा, थंय अजुनूय एनक्रोचमेंट जावना. पूण तांची जमीन हायवेक तेकुनूय आसा. तांचे कडेन 26 लाख स्क्वेअर मिटरची जमीन आहा, ताजे भितरली 10 ते 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी एनक्रोच जाल्या. जमीन सांबाळून दवरप हेंय एक टेन्शन आज कम्युनिटी मुखार आसा आनी तांचे कडेन ती यंत्रणाय नासता. सो दिसली जमीन पॉलिटिकल इंटरफिरन्स येता मागीर काडटले जाल्यार मागीर कोण तरी थंय हस्तक्षेप करता, परत वेगवेगळ्या कारणां लागून दबाव येवपाक लागतात.
सो जमीन सांबाळून दवरचे परस अशे तरेची जर प्रॉपर्टी सरकार जर घेवन ताब्यान जर ताजी विल्हेवाट लावंक शकता सोदता जाल्यार वायट कितें. ना ना डेफिनेटली हांवें एग्री करता म्हणजे पण कशें म्हाका अशें दिसता की न्हू पळय आपली जमीन ही आपलीच आसता म्हणजे माझ्या आज्याची पंजाची जर जमीन आसत न्हू ती हांवेंच आज सांबाळूंक जाय कित्याक हांवें जर सांबाळ्ळी जाल्यार म्हाज्या भुरग्यांक ताच्या फुडल्यान कितें तरी करूंक मेळटलें. आतां जर आमी ती म्हणजे आतां हे जे लीज जरी म्हणटा पळय इज इक्विवलंट टू सेलिंग इट ऑफ. म्हणजे कोमुदाची जागा तुमची आज जी आसा पळय न्ही म्हाका दिसता की ती आज लिजाक वयता पण एक्चुअली लिजाक ती वचना ती सेलिंगाकच वयता कित्याक ऑफ 100 years म्हणजे ते एक टायम लॅप्स वयता आनी यांचे जे कोण जे आसताले पळय दायजी बिजी पळय तांकां फुडें ताचो वापर करूंक मेळचो ना. म्हाजें इंटेंशन इतलें की गोंयांत जागा सद्या कमी आसा आनी तांच्या ग्रीन बेल्टूय कमी आसा. सो म्हाका अशें दिसता की खंयची कम्युनिटी येदी मोठी कम्युनिटी जर आसा न्हू ताणें ती सांबाळपाची आनी आपूण कितें तरी करपाचें. आतां कितें करपाचें तें तुमकां हांव सांगूं शकना पण अशें डायरेक्टली ESG सारक्या सोसायटीक काडून दिवप आनी तांणी मागीर तुमकां ताचो कांय रोल आसचो ना आनी ESG ते कंट्रोल जमचें ना. ESG फिल्माचें कशें सांबाळटा तें आमकांय खबर आसा आमी दोगी जाण मेंबर आशिल्ले. ESG म्हणटा तें पॉलिटिकल इंटरफियरन्साचेरच चलता. ते मेंबर अपॉयंट केल्ले आसतात पूण तांकां कांयच से ना. थंय सरकार येता आनी आपल्या जाय तशे प्रोग्राम थंय राबयता आनी सरकार सद्या दिल्लीचें सरकार जावन पडलां अशे तरेचे आरोप जातात. आनी आरोप न्ही हातूंत आतां ही हांकां जो प्रोजेक्ट आयला पळय 253 acres म्हणटा पळय एक्झॅक्टली सेम प्रोजेक्ट युपीन आसा. आनी तो बॉनी कपूर आनी तो भुटानीज म्हणटा पळय तांकां तो प्रोजेक्ट मेळ्ळा. भुटानीज तुमकां खबर आसतलें गोंयांत म्हणजे तुमकां आयडिया आसली फॅमिली आसतलें नांव तें. सो दे हॅव कम आनी तांकां तो प्रोजेक्ट मेळ्ळा आनी आतां तांच्यांनी तेजे प्लॅन जो दिला पळय तो वर्केबल ना कित्याक ऑफिसर्सांक कळ्ळें की हेंच्यांनी हें भितर केलां. आतां तांच्यांनी टर्म्स घातल्या की पयलीं स्टुडिओ घाला फिल्म स्टुडिओ करात त्याच्या बरोबर फिल्म इन्स्टिट्यूट करा आनी मागीर तुमचे कितें बिल्डिंगे करात. सो तांच्यांनी ते टर्म्स घालचे पडले कित्याक मागीर बिल्डर्स अशें करता. सो अनलेस तुमचे कडेन कोण तरी तुमच्याकडे किंवा ESG कडे असे एक्सपर्ट जर असत तर इट माइट बी स्टील वर्केबल की बाबा विशेष बाब बारीक जेन्ना तरेचे हातून भितर दोन इश्यू आहात ताणें हांवें ताका म्हणलें थोड्या वेळान तो विशय घेवया. एक एक्सपर्टायज आनी दुसरो गांवांतले लोक. एक्सपर्टायज म्हणटा तेन्ना कम्युनिटीक असो पावर आसा की बाबा जमीन दिवचे पयलीं एक 4 तज्ञ लोकांक एकठांय हाडप आनी तांकां ह्या विशयाचेर भासाभास करपाक लावून तो तांचे पळय जो कितें विचार आहा तो फुडें घेवप फुडें व्हरप. कुमुंदादीच्या इतिहासान अशी गोष्टी घडल्योच ना. ही आमच्या बाबतीन तरी पहिलीच केस. ओके. आणि कुमुंदाद कोड वो इतलो क्रिस्टल क्लियर आसा न्ही खरेंच कायद्या भितर वाचचो आनी ताजो अभ्यास करचो. आनी तातूंत एक तांचे म्हळ्यार इतले वर्सां पयलीं पोर्तुगीजांनी केल्लो पूण तातूंत तांणी क्लियर बरयलां तूं जर जमीन एक वापरा खातीर दिली न्ही ती जर तुवें दुसऱ्या वापराक जर वापरली जाल्यार ती आमकां परत घेवपाचो अधिकार आसा. पॉयंट. तेन्ना कसलेच भिवपाची गरज ना त्या बाबतीन की ते आनीक कितें करतले किंवा दुसरो प्रोजेक्ट हाडटले अनलेस आमची मान्यता घेतले शिवाय. ओके. कुमुंदादी. बरें म्हाका दुसरो पॉयंट ताणें रेज केलो तो ताजे पळय सभोवताणी पळय जे लोक रावतात. हय. ताणें आपल्याल्या कृती समिती स्थापन केल्या ते सरकारा कडेन रिप्रेझेंटेशन करतात ते विरोध करतात. सो ते तुमचे कडेन आयिल्ले तांचे कडेन चर्चा अजून पर्यंत आयले कोण आयले ना ताचे पूण ताणें एक 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 आंदोलनाची पावित्र्य घेतला हे तुमकां कळटा. तांची कितें मानसीक वृत्ती कांयच कळना. ओके. तांकां कांयच नाका. हो. कितेंय जाल्यार तांचो विरोध. ते एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसूं किंवा आतां सादे रस्त्यान येवपी लोकांक बेसायड एम्युनिटीज म्हळ्यार टॉयलेट बाथरूम सुद्दां करपाक तांचो विरोध. ओके. ओके. म्हाका एक सांगात गांवांतले लोक कोमुदाद लँडाक अशे तरेचो प्रकल्प येवपाक विरोध करतात. हाजे फाटल्यान जी पळय मानसिकता ती दोन आसूं शकता की तांकां हो प्रकल्प वयर पठाराचेर आहा ताका लागून वयल्यान प्रदुशण जावंक शकतात हो एक भंय आसता. दुसरें तांकां एक भंय आसता म्हणटा भायल्यान लोक येतले मोठ्या प्रमाणाचे भायल्यान गोंयांत तेच जाला प्रकल्प येदे व्हडले आनी भायल्यान इतले लोक येतात. दोन पद्दतीन आमच्या टुरिजम सॅक्टरान 1 कोटी लोक येवपाक लागल्यात. तितले रावपाची वेवस्थाय ना ताका लागून ते रस्त्यार रावतात बेकायदेशीर रावतात खंयी रावतात घाण निर्माण करतात. दुसऱ्या अर्दान आमचें पॉप्युलेशन खरे गोंयकार हांगा 7 लाखच उरले. एकूण लोकसंख्या आज जाल्यार 17 ते 18 लाख. सो हो एक गांवांतल्या लोकांक सुद्दां भंय आसता की आमचे येदे गांव पंचायत इतले ल्हान आमचेर आक्रमण भायले करतले आमच्या हातांतल्यान गांव वतलो पंचायत वतली आनी फाल्यां कोमुदादी वतली. सर हांव म्हजें मत सांगता. हय. आतां भायले आमी म्हणटात. हय. पूण आज परिस्थिती आमच्या गांवांत आसा गवंडी भायलो. पॉयंट. मेस्त भायलो. पॉयंट. प्लंबर भायलो. कामगार भायले. पाडेली भायले. आमचो गांवचो कोणूच ना. सगळीं भुरगीं शिकल्यात. तांकां सरकारी नोकरी जाय किंवा कोण बोटीर वता कोण लंडन वता. बरोबर.
आतां हळूहळू गांवांत भायले रावपाक इवन कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय बिल्डिंगाचे ते भायले आसात. एका काळार गांवचे लोक आशिल्ले, आज गांवचे कोणूच ना. आणि एकदा फिल्म सिटी जाली काय म्हणजे बाकी जितले फिल्म सिटी झाले इवन तू आता जर वचून जी एक्झिस्टिंग फिल्म सिटी आसा जी गव्हर्मेंटाच्या हातीन महाराष्ट्र फिल्म सिटी चित्रनगरी म्हणटा पळय ती थंयसर वयशीत न्हू जाल्यार सायडीक स्लम्स हे तयार जाताच. ताका ते कांयच करू शकचे ना. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जे कार्पेंटर्स असता पळय ते आमचे लाकडाचे काम करनात, ते प्लायवूडचे काम करतात, POPचे काम करतात ते वेगळे लोक, इलेक्ट्रिशियन, लायट बॉयज हे सगळे भायल्यान येतले आणि ते डेफिनेटली काणकोण लागींच रावतले न्हू. ते मे बी लोलये ना रावत पण काणकोणाच रावतले. सो डेफिनेटली पॉप्युलेशन हे तुमचे वाडटलेच, तातूंत काय म्हाका डावटच ना. आणि फिल्म सिटी अशी आयली काय ना वो हे जे स्लम जे डेव्हलपमेंट जाता पळय हे जातलेच तो जातले. कितें म्हणटा तो म्हणटा ते अशें की काणकोणा म्हणटा तो लोक रावच ना आज. हय पयलींच तरुण सगळे भायर गेले, शिकपाक भायर गेले, दुसरे कडल्यान ऑपॉर्च्युनिटी मेळटकीर बोटीरी गेले. हय सो आज काणकोणा एकूण मेळून गांवच वस पडपाची निर्माण जाल्या. तशें ना म्हणजे आटली सांग म्हाका तरी दिसता की गांवांत लोक रावना अशें हांव म्हणूंक शकना. तुवें जर फाल्यां जर म्हणजे सांगलें जाल्यार काणकोणकार म्हाका आसतले अरे गांवांत लोक रावना म्हणून. तुम्ही मुद्दाम थोडे काणकोणान येयात. सर, माझे कशें अशें एक गाडयेन पासय मारया. असं नका सर, माझे मामा मामी सगळे माझे भाव फ्रेंड सगळे काणकोणा रावतात. काणकोणा भरपूर लोक असतात, काणकोणा ना लोक असे म्हणू शकना तुम्ही. आता ते लोक कित्याक ना म्हणटा तुमकां नाका कितें म्हणटा तें हांव सांगता. म्हाका दिसता ते लोक नाका कित्याक म्हणटा ना मरे की जो पाठार आसा पळय थंयतल्यान जे उदकाचो एक सोर्स आसा, लोकांचे बांयो आसात, लोकांचे म्हणजे त्या एक पर्वत असल्या कारणान उदकाचो एक सोर्स तयार जाता. सेम जाले NNP झाले, गोरेगांव सेम झाले. एक दोंगराचेर त्यांनी फिल्म सिटी उबी केली आणि बाकीचे लोक आसा पळय तांकां उदकाचे इश्यूज येवपाक लागले. सो पयलीं ते कळोंक ना कित्याक येवपाक लागले ते. कित्याक लोकांचे बांयो असतात आणि कोणाचे झरी असतात आणि कितें असता खंय ना खंय ते उदकाचो सोर्स तयार जाता. जीव जय असता भितर म्हणजे खूप तरेची कोण झाडां असतात, पेड असतात, फुलां म्हणजे फक्त हो गांव हो जागो आसता फक्त मनशाचोच आसना, तो मनशा पेक्षा आणि बाकीच्यांचोय बी आसता. ह्या भावनेंतल्यान आमी थंय ती पुजतात एखादी गजाल. म्हणजे आज आमी जर वनदेवी किंवा वनदेवता हे म्हणटा पळय हेचें कारण की हे जागे फक्त आमचे न्हू किंवा तेंचे कमुनिदादीचे न्हू, ते सगळ्यांचे. हे झाडां पेडां फटाफट तेंचे बी ते. सो हो विचार मातसो जावंक जाय म्हाका दिसता. आणि सो कोणाक हर्ट करनासतना तुमी कितें बिझनेस करूं शकता. न्ही सर, हाजेर हांव एक सांगता. पयलीं सगळे लोक बांयचें उदक खाताले, आज सगळ्यांक नळाचें उदक जाय सारकें. सो हे झरो हे ते सगळे लोकांक सांगपाचे काणयो, कोल्या काणयो म्हणटा पळय तच्यो. आज आमचे सगळे व्हाळांनी उदक जे व्हांवन वता न्ही, करोडो लिटर उदक व्हांवन वता, तें जर आडावन सांबाळून दवरलें न्ही आख्खे काणकोणाक उदकाची टंचाई मेळची ना. तें करपाक कोण फुडें सरना. हे लोकांक भंय घाल. हे सोड, IIT जेन्ना येवपाची आशिल्ली न्ही तेन्ना लोकांक सांगलें वयर लोक संडास करतले आनी तें उदक तुमचे बांयक येतलें म्हण. कितें म्हण भंय घालप. विचार करात, तुमी कितें तरी बरें उलयात, गांवा खातीर कितें बरें करात. पूण हो अशे तरेचे हांव जेन्ना चवकशी करपाक गेलो तेन्ना सांगलें ना ह्या पठाराचेर आमचे पवित्र पठार थंय हाजे पयलीं खंय लोक सांगताले थंय वयर रातचे रावप ना कारण थंय देवाचें अस्तित्व आसा. अशे तरेचे घे तो देवाचें अस्तित्व आशिल्ले दोंगर तुमी काडून भायल्यांक दिता म्हळ्यार कितें अशे तरेचे उलोवपी लोक आसात. न्ही देव बी हाडून जोडटात. पूण पोर्तुगीजा टायमार जेन्ना पळय बलम म्हणून जातालें तुमकां खबर आसता, ते सगळे त्या पठारा वयल्यान जाता. आनी तो पठार हो एक जंक्शन आसा. थंयच्यान तुमी कारवार वचूंक शकतात, हळगे वचूंक शकतात, ह्या बाजून केपें वचपाक शकतात, पैंगीण येवपाक शकतात, लोलये येवपाक शकतात. आनी थंयच्यान सगळे ते वेव्हार चलताले आनी ते लोक रातचे थंय ते धंदे करताले म्हण लोक वचनाका म्हणटाले. हय, गांवचे लोक वचनाशिल्ले. हय, पूण सो तुमकां अशें दिसता मनांतल्यान की कोमुंदादेन हो पळय निर्णय जो पळय घेतला तो तुमी एका शुद्ध हेतून घेतला आनी तो तुमी सरकाराक दितकीर थंय जर ताजे नंतर तुमी जे कितें तत्वां घालून दिले त्या तत्वाच्या विरोधान जर गेले ती जमीन फाटी घेवपाचो अधिकार तुमकां आसा. कुमुंदाद कोडा प्रमाणे तरी आमकां आसा. आसा. पण राजू आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही खंय सैनिक स्कुलाक खंय 50,000 स्क्वेअर फीट दिला. आता सैनिक स्कूल म्हणटा पळय, यू अंडरस्टँड, सैनिक स्कूल म्हणटा पळय ते बेसिकली आर्मीचे स्कूल जे 6 स्टँडर्डचे भुरगे वयता पळय तांची एक्झाम आसता, 1.5 लाख भुरग्याची फी आसता. आता म्हाका सांग काणकोणचे किंवा गोंयचे लोक हे कितले अफोर्ड करूं शकता. नंबर 1. दुसरें म्हाका सांग डिफेन्सा कडेन इतली आमची गोंयची जागा आसा जाल्यार सैनिक स्कूल कम्स अंडर डिफेन्स. सो डिफेन्साक आमची जागा कित्याक जाय. डिफेन्साक भरपूर गोंयभर जागा घेवपाक जाता. कोमुंदादाची जागा कित्याक घेता ते. आनी एकदा तुमी स्कूल बांदले काय ना का मागीर ते मोडूंक मेळचे ना. ते उरले मागीर लायफ लॉंग ते सैनिक स्कूल उरले. पण हांव एक सांग म्हाका लक्ष्मण भाऊ, हांव आतां एक डेविल्स एडवोकेट जाता. सांग सांग. ह्या येदी व्हडले पठार आसा तांचे ऑलरेडी एक 26 लाखांतले 15 लाख लोकांनी एनक्रोच करून खाली. थंय आतां कांय करपाक मेळना. खाली तुम्ही ते चॅक करपाक जाय. तांकां डिफिकल्ट हे पळय गोंयान भितर येदेशें गोंय ज्या पद्दतीन भायल्यान तूं पळयलां आजगांव कोण तरी भायल्यान आयल्यान तांकां पोलीस संरक्षणान एक आशिल्लें तें घर मोडून थंय कब्जो केलो. आजगांव
लोकांचे राव तर ती घरां कब्जो करून उडयल्यात अशा परिस्थितीर येदे व्हडली कोमदाद लँडार भितर कोणी एनक्रोच करता स्थानीक पॉलिटिशियन तांकां पाठरागेपण करतात कोण आडायतालो त्या परस थंय सैनीक स्कूल आयिल्लें वायट कित्याक ना म्हणजे स्थानिक पॉलिटिशियन जर ताका जर हे करता सपोर्ट करता न्ही जाल्यार स्थानिक पॉलिटिशियन हेका सपोर्ट करचो ना हे जे फिल्म सिटीक इफ यू लुक एट लायक दॅट वे की हे जे लोक आसा पळय तांच्या घरांक जर तूं सपोर्ट करता इलिगल नाही, घरांक आतां कितें जालें पळय आतां व्हडले प्रोजेक्ट सगळ्यांक जाय व्हडले प्रोजेक्ट येतात व्हडल्यो इंडस्ट्री येतात व्हडले व्हडले हावजींग प्रोजेक्ट कोण सपोर्ट करतात पॉलिटिशियनच करता न्ही सो जितलें व्हडले पूल 2 विमानतळ हें सगळें विकास 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 म्हणून आपलें कितें आमचे तकलेर एक म्हारो हाडून बसयला तो विकास गोंयचे नश्टचक्र सुरू करता हें आमी म्हणटात आनी आमी थंय सरळ बरयलां अशा परिस्थितीन भितर ते जर आपली जमीन बाबा एका निर्धारीत प्रोजेक्टा खातीर दितात तातूंत भितर सैनीक स्कूल तुवें इश्यू काडलो सैनीक स्कूल इज ए गूड प्रोजेक्ट तो खंयच्यानूय भुरगो येवं पूण गोंयकारांक जंय पळय रोजगार मेळना रोजगार ना गोंयांतलें गोंय हें देशांतलें येदें व्हडलें स्टेट कितें इतले सगळे बेरोजगार आहात हो येदो व्हडलो इश्यू जाता सैन्यान रोजगार तुका सांगलें मरे हांवें म्हणजे परत हे आमकां पॉलिटिशियन सांगता पळय रोजगार पूण हांव म्हणटा तुका दाखया रोजगार ना आमकां आतां फिल्म सिटी तर हांव तुका एक्सप्लेन करूं शकता म्हणजे आमची ESG तुका स्टाफ खबर आसा 80 लोक आसा म्हणजे तुजे जे एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क थंय वतले 2000 जॉब्स खंयच्यान क्रिएट करतले फिल्म सिटी साधारण एक शूटिंग मध्ये तुमकां कितले लोक लागतात आमकां 100-150 लोक खूप जालो आणि व्हडले फिल्म आहा जाल्यार तो 300 पर्यंत जाता पण ते लोक आमी गोंयचे हाडनात ते भायरसून येतात एक्सपर्ट असतात ते काही म्हणजे अशें आमी काणकोणच्या लोकांक घेतलो अशें जायना इवन लायट बॉय सुद्दां आसता पळय न्ही ते हार्डवर्क करपी लोक असतात गोंयचे कितले लोक हार्डवर्क करतले मोठे ते लायटीचे हे भोंवतले नाही तुम्ही उलयता ते टेक्निकल लोकांचे हय टेक्निकल फाल्यां समज एक आतां मार्केटाचो सीन आसा हय नुस्त्या मार्केट आसा एक्स्ट्रा आर्टिस्ट म्हणटा तूं एक्स्ट्रा काणकोणचे लोक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट म्हणून घेतले घेवचे ना घेतले आमी पण तुमी येवचे ना हांव सांगता गोंयचे लोक येवचे ना एक्स्ट्रा आर्टिस्ट म्हणून उबे रावपाक कोण येतले काणकोणच्यान आमकां ते मागीर कोल्हापूरच्यान किंवा महाराष्ट्रान हाडचे पडटले सांगता कारण प्रत्येक आमचे काणकोणचे लोक कशे स्वाभिमानी असतात आणि एक्टरय असतात तांकां एक्टिंग करची आसता तांकां रोल जाय तांकां उलोवपाक जाय एक्स्ट्रा आर्टिस्ट म्हणजे माझ्या लायनीन आपले 100 जाण उबे रावपाचे कितले लोक येते त्या प्लॅटफॉर्माचेर सी द थिंग इज दॅट इज एक्चुअली नॉट तुम्ही जॉब जे कॅल्क्युलेट वॉट आय मीन टू से इज की तो जॉब कॅल्क्युलेशन केला पळय ते सामकें रॉंग आसा जे इतले जॉब लोकांक मेळचे ना बिकॉज फाल्यां हांवूय म्हणजे आतां इयर्जीन 80 न्हू 80चे 100 जॉब मॅक्सिमम तुम्ही काणकोणां मेळटले फिल्म सिटींतल्यान सैनीक स्कुलांतल्यान तर म्हाका कांयच दिसना म्हणजे आय डोंट सी एनी जॉब्स एटल्यात मे बी पिवन आनी कितें अशें बारीक सारीक आसलें सो जॉब क्रिएशन इज टोटली आउट आता दुसरे तुम्ही म्हाका कितें सांगू शकतात की बाबा आमचे बाबा जागे हाडले तेंच्यांनी आता आमी कितें करूया ते तुमकां पळोवचें पडटलें कितें करूया ते जस्ट कित्याक जागे जर प्रेशस आसा तुमकांय आसा आमकांय आसा आमचो म्हणजे आमचो पर्सनल स्टेक आसना भितर आमकांय दिसता की बाबा गोंयचे जमनी गोंयचे सुरक्षीत रावचे तुमच्या कोणाचे फुड्यांक मेळचे कित्याक आमी आज जी घरां बांदल्या पळय ते आमच्या आज्या पज्जाची जागेची घरां आमच्या पंजांनी बी तेन्ना जर खंय कोणाक लिजाक दिल्ली जाल्यार ती आमकां परत मेळची जातली आनी आय एम क्वायट शुअर ही लँड न्हू तांकां परत मेळची ना सैनीक स्कुलाची मेळची ना आनी हिवूय परत मेळची ना तशें जर तुमकां जर ओके आसा जाल्यार तुमी ते फुडें केला जाल्यार दॅट इज अ डिफरंट थिंग नाव कमिंग बॅक टू थिंग हू इज डुईंग ऑल दीस ESG आता ESG कितली एक्सपर्टीज आसा हें समजपाक फिल्म सिटी वर्केबल आसा फिल्म जाय काय ना ही ESG आसा पळय तांकां हेंच खबर ना गोंयांत फिल्म मेकर कोण आसात ते सो फिल्मा बद्दल जी कितें म्हायती जाय टेक्निकल म्हायती जाय तेच लोक सांगू शकता हा आमकां एक फिल्म सिटी जाय आता फिल्म सिटी जर स्टुडिओ सिस्टम जर जाला आमकां हार्डली 200 स्क्वेअर मिटर जागो पुरो स्टुडिओ खातीर म्हणटा 200 स्क्वेअर मिटर किंवा 300 स्क्वेअर मिटर येदी व्हडली जागा 250 एकर्स आता UPचे स्टॉल जाले आता गोंयचे स्टॉल जातले म्हणजे कितें हांव कार्यावळ सोंपयतना हांव बारीक बाब तुमचे कडेन येता तुमचें म्हाका मत जाय हें तुमी आयकलें तेन्ना तुमच्या मनान कितें विचार आयलो नाही आमी एक शुद्ध हेतून ही जमीन सरकाराक दिल्या थंय एक असो प्रकल्प नॉन पॉल्युटिंग ग्रीन प्रोजेक्ट जावचो ह्या हेतूनच दिला फिल्म सिटी आणि तांणी एक मदीं उल्लेख केलो तो सैनीक स्कुलाचो सैनीक स्कुला बद्दल जे पळय मिसगायडींग चल्लां न्ही सैनीक स्कूल तशें ना हें केंद्रीय विद्यालय न्ही हें सैनीक स्कूल प्रत्येक स्टेटीक एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान आतां पास केलां आनी तातूंतल्यान जो भुरगो तयार जातलो तो आमकां NDA खातीर फिडींग स्टुडंट आसतलो तो भुरगो बाकी कडेन वचचो ना ओके तेन्ना असो एक बरो प्रोजेक्ट म्हण आमी ताका मान्यता दिल्या आनी जर थंय कितें ताजे भायर वेगळें कितें घडपाक आसा जाल्यार आमी केन्नाच ताका मान्यता दिवची ना म्हाका दिसता इतल्या तुमच्या दोगूय जाणांचें आयकून घेतकीर इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयता हो एक ट्रिकी इशू आमी सदांच म्हणटात पळय फिल्म सिटी जाय IIT जाय पूण गजाल लक्षांत धरात हातूंतल्यान रोजगार निर्माण जातलो म्हणून जर तें जाय
जाल्यार लक्ष्मीकांत बाब म्हणटा तशें रोजगार खरोच जातलो निर्माण. आज कसले तरेचे लोक फिल्म सिटीक लागतात, ते खंयच्यान येतात, तांकां हाडपा खातीर कशे तरेची मांडणी करची पडटा, तांकां कितलो पयसो मेळटा, आनी हें सगळें इतले सगळे विचार करून गोंयकार मनीस ताजे खातीर तयार जातलो काय कितें. कारण गोंयकार आमी जाणा तांकां इतले सगळे गोंयांत जॉब आहात, भायल्यान लोकांक कित्याक येवचें पडटा, कारण गोंयकार फाटीं पडटात. भायल्यान लोक इतल्या खातीर येतात की मातशी हलके दर्ज्याची कामां गोंयकार करपाक सोदनात. ते फिल्म सिटीन काम करतले, ते IITन काम करतले. म्हाका दिसता हो एक आमी जे पळय कितें आज कार्यावळ केल्या ती विचारांक खाद्य दिवपा खातीर केला. हाजेर आनीक चर्चा जावपाक जाय, आनीक लोकांनी फुडें येवन हाजेर आपली मतां दिवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे चर्चेंतल्यान सरकारच्या तकलेन उजवाड पडटलो अशें आमी आस्त बाळगुया. कारण ताणें म्हणटा तशें जमीन घेवन ते सरकारा कडेन दितले आनी सरकारान ताजो आतां फुडें विचार करपाचो आसा. तुमी दोगी जाण आमच्या ह्या कार्यावळीन आयले आनी वारीक बाब तूं काणकोणच्यान आयलो, तूं पेडणेच्यान आयलो, दोनूय तोंका लोक आयले आनी एक बरी चर्चा आमी घडली अशें म्हाका दिसता. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव तुमकां दोगी जाणांक तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.